नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज एक मोठो असो दीस आशिल्लो कारण 5 राज्यांच्यो वेंचणुको जाल्ल्यो आनी आयज निकाल आसलो तो 4 राज्यांचो आनी आतां दनपार 12:15 जायत येयले आनी ह्या 4 राज्यांच्या वेंचणुकांचो निकाल जो आसा ताचो कल कितें आसा तो आतां फुडें येयल्लो आसा आनी आमच्या बरोबर 2 खडेगाठ मानेस्त आसा आयच्या ह्या निकालांचेर भासाभास करपा खातीर आनी राजकीय विश्लेशण करपा खातीर। एक आसात आमच्या बरोबर गोंयच्या राजकीय सगळ्या घडामोडींचेर अभ्यास करपी, तेंचेर लिखाण करपी, त्याच बरोबर देश पातळीवेल्या राजकारणाचेर सुद्धा अभ्यास करपी अशे मिलिंद माडगूत सर तुमकां येवकार। आनी म्हाज्या वांगडा दुसरे मानेस्त जे आसात ते म्हणजे गोंयच्या राजकारण म्हणजे गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत ज्या राजकारणाचो जेंकां अनुभव आसा अशे गोंयचे एक खडेगाठ राजकीय फुडारी जे काँग्रेसी कडेन सद्या संबंधीत आसात ते म्हणजे भाई खलप सर। भाई तुमचे स्वागत आसा। नमस्कार, थँक्यू। 5 राज्यांची वेंचणूक जाली, आयज 4 राज्यांचो निकाल जाता आनी आतां कौल जे आहा ते स्पश्ट जाल्ले आसा। कितें चित्र आसूंक शकता तें क्लियर पिक्चर आनी थोड्या वेळान जातलें, पूण कितें आसतलें जो अंदाज सगळ्यांक लागला मध्य प्रदेश, राजस्थान आनी छत्तीसगड ही 3 राज्यां जी आसात ती काँग्रेसच्या हातींतल्यान गेल्ली आसा अशें म्हणपाक शकता, किंवा थंय भाजपची सत्ता, भाजप थंय सत्ते कडेन वतना आमकां दिसता आनी फक्त तेलंगणा जी आसा थंय काँग्रेस आपली सत्ता स्थापन करतनाचें चित्र स्पश्ट जाता। सो ह्या हेजेर जे सगळ्यांची नजर लागलेली कितें जातलें, एक सेमीफायनल लोकसभेची अशें सगळे म्हणटाले आनी त्या सेमीफायनलीचो निकाल भाजपच्या वतीन लागला। लोकांनी कौल परत एक फावट नरेंद्र मोदींचेंच नेतृत्व उजवे थारतना आमकां दिसता आनी काँग्रेस खंय तरी फक्त एका राज्यान येयल्या हेच्या पर्यंत हें सगळें चित्र स्पश्ट जालां। सगळ्यान पयलीं हांव मिलिंद सर तुमच्या कडेन वता, कशें पळयता तुमी ह्या रिजल्टा कडेन? मोठो धपको काँग्रेसीक, परत एक फावट भारतीय जनता पक्षाचीच तागडी आमकां हांगासर उजवी थारलेली दिसता। तुमी म्हणटा तें खरें आसा। हो काँग्रेसीक व्हडलो एक सेटबॅक, खास करून छत्तीसगड हें राज्य काँग्रेसीक मेळटलें अशें सगळे एक्झीट पोलान सांगताले, तें सुद्दां राज्य काँग्रेसी हातींतल्यान गेलें। राजस्थानाचो एक तसो इतिहास आसा की राजस्थानची सरकार 5 वर्सां बदलता, राजस्थानचें बरें आसा, पूण छत्तीसगडाचें सरकार काँग्रेसच्या हातांतून वचप हो एक मोठो सेटबॅक। ही बीजेपीची हांव म्हणटा जवळ जवळ 100% जीत। ताचें कारण कितें, तेलंगणा तशें बीजेपी कडेन नाशिल्लेंच। बरोबर, तेलंगणा बीजेपी वॉज नो वेअर। तेलंगणा हातूंत फायट आशिल्ली ती काँग्रेस आनी BRSन, तातूंत काँग्रेस मातशी फुडें आसा, काँग्रेस जिखूंक शकता। पूण बीजेपीचे ज्या 3 राज्यांत बीजेपीन आपली शक्ती लायली, MP, राजस्थान आनी छत्तीसगड, थंय त्यांनी जिखली आनी त्या प्रमाणे जो जिता वही सिकंदर अशें जें म्हटलें जाता त्या प्रमाणे आज बीजेपीची सद्या बदले बदले दिसता आमकां। कित्याक MP आतां आमी लोकसभेच्या दृश्टीन सुद्दां पळयल्यार आतां कल लोकांचो तुमी आतां म्हणटा सेमीफायनल, ते जर सेमीफायनल म्हणत जाल्यार कल लोकांचो सद्या तरी आजच्या घडीक लोकांचो कल थोडोफार बीजेपी कडेन झुकपा लागला अशें ह्या सगळ्या निकाला वरून दिसून येता। बरोबर। भाई तुमी कितें सांगतले हो रिजल्ट? सर्वप्रथम भाजपाचे हांव आनी विशेषतः पंतप्रधान आनी तेंच्या टिमीचें कौतुक करता, अभिनंदन करता। आनी म्हाका दिसता हें कौतुक सगळ्यांनीच करचें पडटलें अशासाठी की ही लोकशाही आसा। लोकशाहीन दिल्लो निकाल हो शिरोधार्य मानप हे प्रत्येक डेमोक्रेट मनशाचें म्हणजे लोकशाहीचेर विश्वास असलेल्या मनशाचें कर्तव्य आसा, तें कर्तव्य हांव पार पाडटां। ह्या भितर काँग्रेसीक धक्को बसला हें खरेंच अगदी स्पश्ट चित्र जाता। राजस्थानात कित्याक काँग्रेस पडली, छत्तीसगडान काँग्रेस कित्याक पडली आनी मध्य प्रदेशात सत्ता कित्याक हातांत येवंक ना हें विश्लेशण काँग्रेस पक्षाक अंतर्मुख जावन करचें पडटलें। शेवटी कितें आसा की भारत देशाची एकंदरीत जी रचना जी आसा आजची ती लक्षांत जर घेत तर अशें दिसटी पडटा की उत्तर भारत आनी दक्षिण भारत हांच्या मदीं विचारांचें वेगळेपण स्पश्टपणे दिसून येता। हालींच आमी कर्नाटकान विजय मेळ्ळो आनी दक्षिणेंतलीं राज्यां आसा ते दक्षिण राज्यांत खंय भाजप काय तशी खंय दिसटी पडना। गोव्यातय भाजप सत्तेर जरी जाली तरी कशे तरेन जालें हें वेगळे तरेन सांगची गरज ना, लोकांक खबर आसा कशे काँग्रेस मदले आमदार तेवटेन गेले हे फाटल्या 2 फावटी आनी म्हणून भाजपची ती सत्ता जाली। हे लक्षांत जर आमी घेतलें तशें दिसता की देश जर फुडें वचपाक जाय आनी तो लोकशाहीच्या मार्गान वचूंक जाय, लोकशाही दृढ हांगा उरपाक जाय आनी एक कल्ली कारभार कोणाचो आसूं नये हें जर प्रत्येक भारतीयाक ज्या दिसा दिसतलें त्या दिसा आज 5 वर्सांसाठी एका पक्षाक तर 5 वर्सांसाठी दुसऱ्या पक्षाक अशा प्रकारचें बॅलन्सिंग ह्या देशान जावपाक जाय आनी तें अशे तरेन घडटलें अशें म्हाका तरी दिसता। जरी फाल्यां आज हे जरी सेमीफायनल म्हणा तुमी
क्वॉर्टर फायनल म्हणा कितें जाय तें म्हणा ह्याच्या इलेक्शनाक, तरी 24 जें इलेक्शन जावपाचें आसा हें 24वें इलेक्शन भारत हो जगांतलो लोकशाही प्रधान देश आसा आनी तो एकाच व्यक्तीच्या फाटल्यान चल्लो अशें चित्र निर्माण जावचें ना अशें खंय तरी म्हाका दिसता. आनी तशें घडपाक जाय इतके साठीच घडपाक जाय की जर भारत देश हो अखंड देश अत्यंत उमेदीन सर्व शक्तीनिशी आनी सार्वभौम देश म्हणून जगांतलो एक उत्कृश्ट देश एक नंबरचो देश जर जातलो तर अशा प्रकारची डेमोक्रेसी आमकां देशांत जाय पडटली, जी आमी आज अमेरिकेन पळयतात. केन्ना रिपब्लिकन पक्ष येता केन्ना डेमोक्रेट पक्ष येता आनी कोणूच असो पक्ष आपण कायम स्वरुपी हांगा उरतलो ही भावनाय तो बाळगिना आनी थंयचो मतदारय बाळगिना. एक प्रकारे तशा प्रकारची शिकवण म्हाका अशें दिसता ह्या रिजल्टाचेर आमकां कळटा. आनी जगांतल्या लोकशाही प्रधान देशांनी ज्या ज्या ठिकाणी इलेक्शन जाल्लें आसा थंयच्यान आमकां दिश्टी पडटा फ्युचर फॉर इंडिया इज ग्रेट. सर तुमी बाईच्या स्टेटमेंटा कडेन कशें पळयता? ते म्हणटात की 2024 लोकांनी बदल करपाक जाय, एककल्ली नेतृत्व आसपाक जायना, पूण काँग्रेस तुमकां दिसता की हो रिजल्ट पळोवन खऱ्यांनीच 2024 काँग्रेसीक भवितव्य आसा? काँग्रेसीक भवितव्य आसा की ना तें सांगप कुस्तार अशें, कित्याक सद्याचें पळयल्यार ताका भवितव्य दिसना. पूण बाईन म्हणत अशें कितें आसा, पॉलिटिक्स कॅन बी चेंज एट एनी मोमेंट. पॉलिटिक्स ही फ्लेक्झिबल गेम, ती सदांच चेंज जाता. त्यामुळे 3-4 म्हयन्यान फुडें कितें जाता अजून सांगूं नजो. पूण तरीकूय सद्या हांव तुका सांगता सद्या आजची परिस्थिती पळयल्यार काँग्रेसी बरो अभ्यास करचो पडटलो. काँग्रेस सुदारना, दॅट इज प्रॉब्लम. काँग्रेस आपले चुको ज्यो घडटा ताचे कडल्यान धडो घेना. आमी भुरग्यांक सुद्दां सांगतात की बाबा तुमी हे चुकलात, तुमी सुदारात, पण काँग्रेस सुदारना. दॅट इज आय एम व्हेरी सॉरी टू से. काँग्रेसीन आतां कितल्यो चुको केल्यो गेल्या 10 वर्सांन, तातूंत तांणी खरो धडो घेवन तांणी एक घट्ट पार्टी करपाची. कारण काँग्रेस हॅज गॉट अ लॉंग हिस्ट्री. काँग्रेस सारकोच पार्टी ना दुसरी. तांचे कडेन व्हडले व्हडले लिडर जावन गेले, पंडीत जवाहरलाल नेहरू पासून राजीव गांधी पर्यंत व्हडले लिडर जाले. आनी अशें आसुनूय आतां बाबा कितें थंय चुकता ताचेर ते सुदारणा करिना. म्हणून तर अशें आतां. म्हणून आतां राजस्थानचें उदाहरण घेयात. राजस्थानान थंय डिविजन ऑफ गेलो तर एका वचून पायलट एका वचून. बरोबर. त्यामुळे ते बाबा आमी एक जावन नाका फायट दिवया अशें ते चिंतिना. मध्य प्रदेशूय सेम. मध्य प्रदेश सेम. म्हणून ही गोष्ट आसा ती म्हणून हांव पयलीं प्रत्येक गोश्ट सांगता. हांव म्हज्या लेखान सो बरयता की काँग्रेस हो धडो न घेवपी पक्ष आसा. काँग्रेसीन चुको मनशा कडेन जाता, पार्टी करून जातात. पूण काँग्रेस भाईन सांगलें की पार्टी आपले लिडरशीप शूड बी चेंज. हांव तांच्या वांगडा एग्री जाता. बट लिडरशीप चेंज म्हणजे कशी हांव अशें म्हणटा. बरोबर. एक लिडर गेलो की ताजो पर्यायी दुसरो लिडर तयार जावपाक जाय. त्या क्वॉलिटीचो लिडर तसो आसा की ना काँग्रेस कडेन हें काँग्रेसीन अंतर्मुख जावन विचार करपाक जाय. खरोच तसो लिडर आसा की आतां आमी प्रायम मिनिस्टराचें उदाहरण घेया. प्रायम मिनिस्टर मोदी त्या क्वॉलिटीचो आमचे लिडर आसा की ना. आनी जनता तशी चिंतता. आयची जनता तशी पिशी ना, लक्षांत दवरात. जनता बरी चिंततात, लोक चिंततात. हे जो पब्लीक आहे सब जानते म्हणून एक सॉंग आशिल्लें पयलीं. हें सॉंग तुमकां आजूय दिसता. पब्लीक सगळें जाणता. दाखयना ते पूण ते सगळें जाणा. आनी अयोग्य वेळार ते ताजो नमुनो दिता. आयज दिलो. आज राजस्थान MP आनी आमचो छत्तीसगड भाई म्हणटा थंय हांव फूल एग्री जाता की लिडरशीप शूड बी चेंज, पार्टी शूड बी चेंज. पण ते चेंज जाताना त्या क्वॉलिटीचो लिडर तयार करपाची जबाबदारी ओपोजिशन जें आसा हें तेणी विसरूंक जायना. आनी हांवें वता सांगलां अशें चुको सुदरून तातूंतले मार्ग काडप. कितें आसा, नथींग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. कित्याक प्रत्येक गोश्टीक सोल्युशन आसा. प्रश्न आसा की तो आमी सोल्युशन काडटले की ना ते. प्रश्न आसा की ताजेर विचार करतले की ना ते. प्रश्न आसा की आमी अंतर्मुख जावन हे पळयतले की ना ते. हें जेन्ना घडटलें तेन्नाच भाई सांगता त्या प्रमाणे दीस कॅन बी चेंज. नाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट. बाई तांणी एका म्हत्वाच्या मुद्द्याक हात घातलो. ते म्हणटा की काँग्रेस पक्ष हो सुधरना किंवा तो धडो घेवन फुडें तेची इम्प्रुवमेंट करिना. आनी दुसरो मुद्दो तांच्यांनी म्हटलो की लिडरशीप क्रायसीस काँग्रेसी भितर ह्या निकालान परत एकदा स्पश्ट जाल्या. सो राहुल गांधींचें नेतृत्व जे काँग्रेस पक्ष फक्त राहुल गांधीकूच फुडें काडटा तें जें जाता आजून सुद्दां काँग्रेसी भितर तें खंय तरी आजून मारक थारता. आनी तेतूंतल्यान काँग्रेस पक्ष शिकवण घेयना अशें दिसता तुमकां. आनी म्हणून लोक पयस वचत आसा. पयली गोश्ट अशी की काँग्रेस पक्ष किंवा खंयचोय पक्ष आसूं रिजल्ट इलेक्शन जाल्या नंतर त्या रिजल्टाचें एनालिसीस योग्य प्रकारे करूंक जाय. निपक्षपातीपणान तें करपाक जाय.
आत्मचिंतन करपाक जाय. आपण खंय चुकला, खंय कितें जालां हें सगळो विचार करून फुडें सरचो पडटलो. सुदैवान भाजपान एकच नेतृत्व फुडें सरलें, तें आमच्या नरेंद्र मोदीच्या रुपान आज आमकां दिश्टी पडटा. काँग्रेसान एक नेतृत्व ना हें लक्षांत आमी घेवपाक जाय. सोनिया गांधीन अनेक वर्सां काँग्रेसच्या अध्यक्ष पदा पासून ते दूर रावल्यो. कित्याक आरोप येवपाक लागलो की घराणेशाही येता म्हणून त्यो दूर रावल्यो. उपरांत आमी पळयलें की इलेक्शन ते काही काळ अध्यक्षपद रावल्यो. त्या उपरांत आतां काल परवा जेन्ना इलेक्शन जालां त्या इलेक्शनाक राजीव गांधी हो आमचो राहुल गांधी रावूंक ना. पक्षाक एक नवो अध्यक्ष मेळ्ळो आनी इलेक्शनच्या मार्गांतून तो मेळ्ळा. अशा प्रकारचे अंतर्गत लोकशाही जितली दृढ जायत सगळ्याच पक्षांनी म्हणटा हांव, आनी काँग्रेस पक्षान तर ही अत्यंत म्हत्वाची गरज आसा. ही अंतर्गत लोकशाही दृढ जावन लोकनेतृत्व भितरल्यान जें फुडें सरता तें म्हत्वाचें आसा. राहुल गांधीन कोणें कितेंय म्हणूं पण ताणें जो एक प्रकारे पक्षनिश्ठा दाखयल्या, लोकां प्रती प्रेम दाखयला, लोकांचे प्रस्न घेवन देशभर ज्या प्रकारान तो फिरला हें जर लक्षांत घेत तर तशें इतरां कडेन जालें ना. दुर्दैवान काँग्रेस पक्ष अनेक वर्ष सत्तेर आसल्या कारणान फाटलीं काही अनेक वर्सां ज्या प्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे बेज भाजपाक मेळटा तशी बेज काँग्रेस पक्षाक मेळ्ळी ना. राष्ट्र सेवा दल किंवा काँग्रेस सेवा दल हे जे संघटना ज्यो आसात ते आपापलो मुद्दो घेवन फुडें सरले आनी भाजपा विरोधी रायट विरुद्ध लेफ्ट अशें जे म्हणटात हे लेफ्टचे तुकडे आमकां देशभर दिश्टी पडटात. अगदी एक्स्ट्रिमिस्ट नक्षलवादा पासून तो समाजवादी पक्षाचे अनेक तुकडे, समाजवादी युनायटेड समाजवादी पक्ष आनी खंयच्या ह्या पक्षाच्या नांवान त्या मनशाच्या नांवान अशी जी सगळी लेफ्ट विचारसरणी जी आसा ती लेफ्ट विचारसरणीचे तुकडे 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 जाल्यात. ते खंय तरी एक्स्ट्रा हाडचो हो प्रयत्न इंडिया नांवाच्या संघटनेन जाल्लो आसा आनी तो जर सक्सेसफूल जायत न्हय तर देशाचें भवितव्य बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. हांव कोणाक योग्य पक्ष आनी अयोग्य पक्ष म्हणूंक तयार ना. भाजपाक अयोग्य कित्याक म्हणूंक हांव, लोक तांकां जर निवडून हाडटात तर ओके, कॉंग्रॅच्युलेट देम. लोक तशें काम ते करिना जाल्यार तेंचे कडेन बोट दाखोवपाकूच जाय. आनी प्रबळ असो विरोधी पक्ष सगळे कडेन आसपाक जाय. आनी त्या खातीर जर एके काळार आमी म्हणटाले की उजवे विचारसरणीचे पक्ष, डाव्या विचारसरणीचे पक्ष आनी सेंट्रल विचारसरणीचे पक्ष. भारताक आज गरज अशी आसा की उजव्या विचारसरणी आनी दावे विचारसरणी ही विचारसरणी दोगूय जर घट्ट जातीत आपापले पर्यंत जर एक बरो प्लॅटफॉर्म जायत तर आज ह्या विचारसरणीची सत्ता आसा तर फाल्यां 5 वर्सां भितर दुसऱ्या विचारसरणी सत्ता येतली. पण दोगांयचें अशें जातलें की देश हो नंबर 1. देशा फुडें इतर कांयच ना. व्यक्ती ही 2 नंबरच्या लेवलची. ह्या तरेन जर जायत तर काम आमकां फुडें व्हरचें पडटलें. देशा समोरची संकटां खूब मोठी आसात. 140 कोटी आज जगांतली नंबर 1 देश जाल्लो आसा हो लोकसंख्येच्या दृश्टीन. ह्या इतक्या मोठ्या लोकांक जर आमी फुडें व्हरतले तर आमकां भेदभाव उपयोग पडचो ना, आमकां लोकां मदीं फूट उपयोग पडचें ना. आमकां ऐक्य जाय आनी तें ऐक्य सगळ्या दृश्टीन आमकां दिसपाक जाय, विचारसरणीन दिसूंक जाय आमकां. म्हणजे लोक होच म्हत्वाचो विशय जर फुडें वचपाक जाय आनी तशे तरेचे कायदे करपाक जाय, तशे तरेचे विचारसरणी करून आमकां फुडें वचपाक जाय. लोकां मदले भेदभाव नश्ट जावपाक जाय. ते जर करतलो तर इट इज ऑल्सो इन द इंट्रस्ट अशें म्हणना की जी सत्ताधारी पक्ष भाजपा आसा त्यांच्या सुद्दां दृश्टीन ते म्हत्वाचें आसा की विरोधी पक्ष हो प्रबळ आसपाक जाय. ना जाल्यार ह्या सत्तेंतल्या काही लोकांच्यो खुर्च्यो, त्यांच्यो नाडयो अशा काही व्यक्तीच्या हातान वचूं येतात की तांकां देशप्रेम ना, तांकां स्वहीत आसा. हें चित्र दिश्टी पडटलें. सर, भाईंनी आता उलयतना इंडिया आघाडीचो उल्लेख केलो. आता ह्या निकालान इंडिया आघाडीचें मनोबल वाडटलें कशें दिसता? कित्याक भाई म्हणटा की डाव्या विचारसरणीचे लोक सगळे तुकडे तुकड्यांनी विभाजन तेंचें जालां आनी खंय तरी भाजपाक तेजो फायदो जाता म्हणून हे सगळे एकठांय येयल्या इंडिया आघाडी अशी म्हणून. पूण तातूंत भितरय तितलो कॉन्फिडन्स आनी जो एक नेट जाय तो दिसना. आमी गोंयचें चित्र पळोवंक शकता. सो तेतून तुमकां कितें तथ्य दिसता ही इंडिया आघाडी बी फुडें जावंक शकता सक्सेसफूल? भाई म्हणटा ते बरोबर. इंडिया आघाडी ही आतां एक्सपेरिमेंट आसा. बरोबर. फाटीं तुमकां हें आसा की मोरारजी देसाई, जगजितराव बी ताणें एक जनता म्हणून केल्लें. जनता म्हणून ताणें पार्टी करून ताणें इंदिरा गांधी तेन्ना टॉपल केली. ती पडली. ती इंदिरा गांधी सारकी हेची मंडळी तेन्ना 1 लाख मतांनी पडल्या रायबरेलीतून. हो इतिहास आसा. पूण जनता पार्टी ती तिकली ना.
2.5 वर्सान ताजें खोबरें जालें. पूण आतां आघाडी जावप वेगळें आनी आघाडी टिकप वेगळें. आतां इंडिया आघाडी जाली अशें धरुया, इंडिया फाल्यां सत्तेर आयली जाल्यार आतां कितलेशे पार्टी आतां एक जातल्यो, बरोबर, वेगळे विचारसरणीचे लोक एक जातले, पार्टी एक जातल्यो. त्यामुळे आता भाई म्हणटा तसो व्यक्ती केंद्रीत आसूं येना, पण दुर्दैवान आमच्या देशात व्यक्ती म्हत्वाची. हें आयजूच न्ही. आतां पंतप्रधान मोदी पळय हांव उलयना, नेहरू पासून पळयात तुमी, तेन्ना नेहरू वॉज अ शायनींग फिगर, पंडीत जवाहरलाल नेहरू. मागीर इंदिरा गांधी तशें जालें. इंदिरा गांधी म्हणजे सामकी अम्मा अम्मा म्हणून अख्ख्या देशभर ती क्रेज आशिल्ली. आणि लाल बहादूर शास्त्री तशें जालें, राजीव गांधीजी तशें जालें, आनी आतां पंतप्रधान मोदी तशें जाता. म्हणजे आमी सहसा व्यक्ती पळयतात. तुमकां मजा येता 1999 चडशें काँग्रेस सरकार आशिल्लें, पूण तेन्ना कांय लोकांनी म्हणजे खूब लोकांनी म्हणया अटल बिहारी वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर जाय म्हणून BJP वोटींग गेलें. काँग्रेसवादी लोकांनी, कट्टर काँग्रेस लोकांनी म्हाका कितें लोकांनी सांगलें आमी वाजपेयी खातीर का वाजपेयी आमच PM जाय. म्हणजे हें जे भाई म्हणटा व्यक्ती केंद्रीत बदलपा जाय सांगपा सोंपें, पूण तें जायना. हो इतिहास आसा. आमी व्यक्ती पुजा करपी लोक, त्यामुळे ते सोंपें ना. आतां इंडिया आघाडी तशेंच जाला. प्रत्येक पार्टी एक व्यक्ती डॉमिनेट आसा. बरोबर, सगळ्यो पार्टी आमी एक काडली की ती व्यक्ती आतां फाल्यां प्रायम मिनिस्टर जावपा ती वयर सकयल जातली. थंय मागीर हो तराजू वयर सकयल वतलो. आतां कोणाचो तराजू कितें तें मागीर पळोवचें पडटलें. तांच्यानूच पळोवचें जातलें. प्रायम मिनिस्टर डिसायड करपा खातीर फाल्यां सत्तेर आयल्यार झगडी करतले. हें आमचो जनतान पळयलां. तेन्ना मोरारजी देसाई, जगजीवन राम हे सारके लोक, चरण सिंग हे आपूण प्रायम मिनिस्टर जावपा खातीर कितले दीस उरले ते शपथ बिती. पूण हो इतिहास आमचे फुडें आसा. तो इतिहास रिपीट जावपाक शकता. त्यामुळे व्यक्ती केंद्रीत राजकारण केल्यार उपयोगी पडटा. कारण समजा BJP फाल्यां परत आयली तर प्रायम मिनिस्टर एकूच बरोबर, देर इज नो ऑल्टरनेटिव्ह. पण हांगा तशें जावना. इंडिया फाल्यां समजा आयली सत्तेर, तेव्हा आमचे भाई म्हणटा अशें, तातूंत कितल्योश्यो पार्टी आसात, दे वील टसल. त्यांच्या भितरूच हें जातलें, आमी मागीर लागतली, स्पर्धा लागतली, आनी तातूंत कोणाचें नुकसान जातलें? शेवटी देशाचें नुकसान. सामान्य मनीस पळयतलो हें आपणें कितें हेच फळ काय तपाला अशें म्हणपाची पाळी लोकां फुडें येतली. म्हणून एक आमी रिवोल्युशन करतना त्या रिवोल्युशनची इम्प्लिकेशन कितें, चेंज करतना तें इम्प्लिकेशन कितें, वेदर इट वील बी फेवरेबल टू कंट्री ऑर नॉट, तें पळोवचें पडटा. आणि भाई दुसरो विशय, काँग्रेसीक लोकांनी जरी कौल दिलो तरी काँग्रेस एकठांय खंय उरता. ती परत भाजप तांकां कशें आसूं, भाजप ओडू किंवा हे तांकां बळी पडू अशें चित्र जाता न्ही. सो विरोधी पक्ष दुर्दैवान चित्र आमकां भारतांत पळोवपाक मेळ्ळें. गोव्यांत अगदी प्रकर्शान पळयलें. म्हणून हांव म्हणटा भाजपा कडल्यान सुद्दां जो सत्ताधारी पक्ष आसा, जो देशाक नेतृत्व दिता, जो म्हणटा की असो बलशाली देश आमी निर्माण करतले की तो जगान सर्वश्रेष्ठ जातलो, त्या पक्षाची सुद्दां एक जापसालदारकी आसता, जबाबदारी आसता की लोकशाही आमी बळकट करतले म्हणून. पक्ष फोडचे ना दुसऱ्यांचे, एवढेच तेवढेच ज्या प्रकारे तो करू नये ही जबाबदारी सुद्दां त्या पक्षाची आसा. ती जबाबदारी ते समजून घेतले अशी अपेक्षा आमची करपाक काही हरकत ना. आय एम अ बिलिवर इन तुमी आमी सगळेच जाण लोकशाहीन आमी घेवन आसात. आनी जनते समोर पर्याय हो जनताच निर्माण करता. ज्या प्रमाणे एकेकाळी इंदिरा गांधी उडोवपा खातीर लोकांनी पर्याय सोदलो, तो जरी नेते जरी एकठांय आयले तरी लोकांनी पर्याय सोदलो आनी जनता पक्षाच्या रुपान तो सक्सेसफूल जालो. मागीर व्यक्ती मदले भांडणां किंवा काही मतभेदां म्हणून तो फुटून गेलो, ती गोष्ट वेगळी. ज्या वेळार 1996 देवेगौडा पंतप्रधान जे जाले तो इतिहास जरा आठवा. त्या वेळार लोकसभेत हांव आसा खासदार म्हणून गोंयचो गेल्लो. त्या वेळार जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पंतप्रधान जाले देशाचे आणि तांकां मतभेद हे मेळना जाले, संख्याबळ त्यांचे कडेन मेळना. त्या वेळार तांणी सरळ सांगलें येवन की आपणाक संख्याबळ मेळना तेन्ना आपण राजिनामो दिता म्हणून. आणि सगळे पक्ष एकत्र जाले आणि त्याचा कोणाचा नावाचो केन्ना कोणी विचारही करूंक नासलो अशें देवेगौडा पंतप्रधान म्हणून ताणें निवडून काडले. ही लोकशाही म्हणटा तुमी? ही लोकशाहीच, डेफिनेटली लोकशाही. कारण ते सगळे बसले आणि ताणें ताका निवडून काडलो. भितर म्हाका संदी मेळ्ळी ही हो दुसरो भितरलो एक कॉन्सिक्वेन्शियल फायदो असो आमच्या गोंयांक जाला. गोंयकारांक अभिमानाची गजाल. तुमी एक पहिली केंद्रीय मंत्री फूल फ्लेज म्हणून काम केलें, काम करपाक मेळ्ळें. परंतु तो पर्याय लोकांनी सोदलो. तो लोक प्रेशर निर्माण जाता तशें हांगा इंडिया आघाडी ही जी निर्माण जाल्ली आसा ती अशाच प्रकारच्या विचारसरणींतल्यान फुडें सरता. नो बट भाई इंडिया आघाडी आमी आतां देश पातळीचेर उलोवया नाका, गोंयच्या बद्दलूच उलोवया. आतां सगळें काम ठप्प रावलें इंडिया आघाडीचें. कित्याक ह्या 5 राज्यांच्या निकाला कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसलें. आतां फुडें फ्युचर कितें आनी गोंयांत तरी कितें जातलें इंडिया आघाडीचें?
गोव्यान इंडिया आघाडींतल्यान तशें पळोवंक गेलें जाल्यार जे इतर पक्ष जे आसात त्यांचे हांगासरलें गोव्यातलें अस्तित्व खूपच नगण्य आसा अशें म्हणून कोणाकय वायट दिसत. पण तुमी आप पक्ष घ्या, कितें खूपच कमी आसा तेंचे कडेन, मतलब ना अशें न्ही, बरे कार्यकर्ते सुद्दां तेंचे कडेन आसात. किंवा आनीक खंयचो पक्ष घेयात हांगा. आनी 2च सीट न्ही, 2च सीटच्या वेळार तुमी जर वांटणी करपाक गेले जाल्यार कितें जातलें आघाडीच्या वेळार. सो लोकल नेतृत्व आणि राष्ट्रीय नेतृत्व ह्या घटकाचे आसा, तांच्यानी एकसाथ बसून तो विशय एकदां सोपून उडोवपाक जाय. पण मिडिएटर कोण जातलो? काँग्रेसी भितरूच गट तट पडल्या सारखे न्हू सर? काँग्रेसी भितर गटातटाचें राजकारण जालां. गटातटाचें राजकारण आसा हे नाकबूलय आमी करूं नये. बरोबर. शेवटी आमी मनीस आसा न्ही. सारकें. जनतेकूय खबर आसा. जनतेकूय खबर आसा ते कित्याक ना म्हणून सांगूया मेकळें बेश्टें करूया. पण हे लोक बसतलेच न्ही शेवटी एकठांय खंय तरी. आनी हो मागता तो मागता, म्हाका तिकेट दी तुका तिकेट दी, खंय चुकलां तांचे भितर? लेट देम आस्क इट. म्हाका दी, म्हाका उमेदवार कर मातशें कोणें सांगूं न्ही. भाई बट काँग्रेसी भितर कांय लोक अशे तिकेटी मागपाक लागल्या, दावे करपाक लागल्या, जेचेर लोक हांसपाक लागल्या. तेचेर तुमी कितें सांगतले? कोण कितें करता? म्हणजे कार्यकर्तो जावचे पयलींच लोक खासदार आमदार जावंक म्हाका दिसपाक लागलें की हांव पंतप्रधान जावचो अशें म्हाका अशें दिसलें. चुकलें गेलें भितर. तुमी तशें केन्ना इतली हांव त्या भानगडी केन्ना पडला गेले. तुमी वस्तुनिश्ठ राजकारण करपी मनीस. इतली वर्सां 20-25 वर्सां जाली पळय. तिकेट दिली तर घेतली ना तर चल्ला चालू आसा. हांव विचार करता तो गोव्याच्या विचारात करतना गोंयच्या पुरतो विचार करता, देशाच्या संदर्भात करता देशीच ताचो विचार करता. आनी आतां पर्यंत जे कार्य घडलां तें भितरल्यानच घडना. आनी तें करता सुद्दां विरोधी पक्षाकय विचारता तुका कितें दिसता हाचे बद्दल. हांगासरले कूळ काय तो इम्प्लिमेंट करा म्हणून हांव भाजपाकय सांगता आनी काँग्रेसीकय सांगता तुमी एकत्र येवन तें करा म्हणून सांगता. बरोबर न्ही. आतां जमनी आमचे वचपाक लागले, सगळे भायले घेवपाक लागले. दोगांयकय विचारता हांव, सांगता हांव. मुख्यमंत्र्या कडेन वचून एकदां निवेदन दिता, हें घ्या मातशें निवेदन तें करून जाग्यार घाला म्हणून. आनी तुमी जो एक आतां मुद्दो मांडलो पळय भाई की सर तांणी उलयतना विरोधी पक्ष जे आहा गोंयचे ते नगण्य अशें म्हटले. नगण्य हो शब्द असो वापरिना बट कमी ताकदीचे. हांव तुमी हाजेर मान्य आहा? तुमकां हांव हे मान्य करिना. बरोबर. कारण पळया आतां राजकारणांत तसो कोण नगण्य आसना. नगण्य शब्द सोडया. नगण्य न्ही पण कमी ताकद. कमी आजो पळय. आतां फाटल्या फावटी तुमकां पराभव कितें जालो विधानसभेक, गोंयच्या विधानसभेक उदाहरण घ्या. समजा आप तृणमूल तुमी एक जाल्ले काँग्रेस जाल्यार आज बीजेपी उडोवप नव्या न्ही. आनी व्हडलो हांवें ताजो स्ट्रॅटेजीज काडल्या. आतां तेंच जावपाक शकता. समजा अशें धरया तांणी वेगवेगळ्यो चुली थापल्यो आप तृणमूल, तर परिणाम कोणाचे जातलो? काँग्रेसीची जातलो. कारण बीजेपी एज वेल सेट. बरोबर. बीजेपी आज एस्टाब्लीश बॅट्समॅन जाल्या. ते बॅटिंग कशी करपाक जाणा. ते न्हू कशें खंयच्या पिचेर ते बॅट बॅटिंग सगळे ते अंदाज पिचेर येता. समजून घेवया. एकच मातसो इंटरव्यून करता तुमकां की इंडिया ही ऑल इंडिया लेवलचेर ही आघाडी जाता. बरोबर. त्यामुळे गोव्यान ती सीट कोणी कोणाक दिवचे किंवा इतर राज्याला कोण दिवचे त्या लेवलचेर ठरतले. नॅशनल लिडर जे आसा त्या भितर आसा ते ठरतले. राज्यांचो विचार जावचो ना. पूण कितें म्हाजो पॉयंट कितें आसा, समजा कितें डिसिजन घेतलें नॅशनल लेवलाचेर ते आमचे लोक मान्य जातले आमी गोंयचे भायर राज करतले का ते मागीर काडून दुसरे कडेन वतात. भायर राज करतले ना. भाईन जे म्हटलें पळया विरोधी तितली ताकद ना. पूण म्हाका हांगासर दिसता की फाटल्या फावटी विधानसभेन जी काँग्रेसची हार जाली तेका सगळ्यात मोठो कारणीभूत फॅक्टर आशिल्लो तो आरजी. बरोबर भाई. सो आतां आरजी जे आसा ते जर फाल्यां वेगळे गेले तेंच्यांनी ऑलरेडी तयारी दाखयल्या. आरजी हो नवो पक्ष त्याचे ताकदीची अंदाज म्हाका अशें दिसता की काँग्रेसीक त्या वेळार येवंक. ओके. आणि म्हणून अंडर एस्टिमेट जालो तो. ते स्वाभाविक आसा. ना पूण आरजी विधानसभेन जे आतां दाखयत शक्ती तशी शक्ती लोकसभेन दाखयत असो म्हाका दिसना. लोकसभा ही नॅशनल लेवलाचेर ते लोक तांच्या फाटल्यान ह्या अशें दिसना म्हाका. पण वेरेज आप किंवा तृणमूल हे नॅशनल लेवलचे पार्टी तांकां कितें तरी सपोर्ट मेळूंक शकता अशें म्हाका दिसता. जावं येता ते नॅशनल लेवलचेर खंय तरी तूं एक थंय सुबेज सीट घे येवं शकता. जावं शकता. परत आमी ह्या रिजल्टा कडेन या. थोडे राजकीय चर्चा म्हणजे गोंयच्या बाबतींत केली. ह्या रिजल्टान जी नेतृत्व थोडी कालबाह्य जाल्ली किंवा जी मातशी अस्ताक गेल्ली अशें म्हणपाक शकता तेंचो परत उदय जाला. छत्तीसगड आसूं किंवा राजस्थान त्यो आसूं अशे लिडर परत आतां मुखार येयले आनी भाजपाक तांच्यांनी सत्ते कडेन येयला. तुमकां कितें दिसता तुमचे जे एस्टाब्लीश लिडर आसा छत्तीसगड राजस्थान तांचे भितरले जे एक कॉन्फ्लिक्ट आसले
जे स्पश्ट दिसताले तेच खंय तरी मारक थरले आनी आयज ही पाळी येयले काँग्रेसीची. आय वूड एग्री विथ दीस की अशा प्रकारचो मारक प्रकार घडला. गेहलोत आणि पायलट बरोबर हे जबरदस्त अशी व्यक्तिमत्व आणि बरेच तेप त्यांच्या मधलो मतभेद संघर्ष हो मिटूंक शकलो ना. ताचो दुष्परिणाम आमकां राजस्थानात दिश्टी पडटा. कांय प्रमाणात मध्य प्रदेशांनी हेंच घडलां. फाटल्या फावटी कर्नाटकानूय सेम आसले. कर्नाटकांनी सत्ता केंद्र आसली. 2 सत्ता केंद्र आसले. अशें घडू नये. परंतु लोकशाही प्रधान पक्षामध्ये हो प्रकार घडटलोच. भाई तुम्ही लोकशाही ह्या गोंडसाच्या खातीर तुमच्या पक्षाचे जो चुको जाता तो तुम्ही लिपोवन दवरना. कितें म्हणटा तुमकां पडटा हें. त्या चुकांचेर विचार करूंकूच जाय पक्षाक आनी लिडरशिपाक करूं जाय. पण लिडरशीप म्हणटाना आमी एकल्ली लिडरशीप हो प्रकार घडू नये. चर्चा जावपाक जाय. चर्चेंतल्यान जो निर्णय येता पळय तो निर्णय सर्वमान्य आसपाक जाय. ह्या भुमिकेचो हांव आसा. तुम्ही पण बाई सारको विचार करपी सगळे लिडर आसा अशें ना. बरोबर म्हणून तो प्रॉब्लेम जाता. अशें जर प्रत्येकान आतां तुमी सांगले तशें कोणाची ती कुवत नासतना सुद्दां लोकसभेची तिकेटी मागतात अशी परिस्थिती सद्या गोंयांत आसा किंवा खंय आसा. आमकां बाकीच्या लोकांची खबर ना पूण गोंयांत आमी पळयतात. ह्या खातीर प्रत्येकान आपलें आत्मनिरीक्षण करपाक जाय. आपूण वेर वी स्टँड वेर आय स्टँड आनी त्या प्रमाणे विचार केलो जाल्यार लोकशाही चलतली. जाल्यार मागीर हें अशें जावपाचें की अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आनी काँग्रेस पार्टीची शोकांतिका हें मागच्या पावना फुडें चालूच. हय चालूच उरतलें रणगाणें काँग्रेसीचें आनी काँग्रेसीचें रणगाणें. आमी कित्याक चुकले प्रत्येक आमी डिबेट करतले पूण तातूंत तें सुदारपा ना. सो दॅट वील गो ऑन निराशावादी ना. हांव तशें म्हणा. हांवूय निराशावादी ना. तुमची आशा सफल जावची अशें म्हाकाय दिसता आनी तातूंत कितें धडो घेवचो लोकांक अशें म्हाकाय दिसता की स्टील आशावादी आसा. 4-5 म्हयने आसात तुमच्या फुडें. तुमी जादू जावंक शकता 4-5 म्हयन्यांनी. अशें लेट अस होप फॉर चमत्कार कितें जाता जाल्यार पळोवया. 4-5 म्हयने म्हणजे तसो शॉर्ट व्हडलो पिरियड काळ ना. सामको शॉर्ट पिरियड. अशें 4-5 म्हयने. तुम्ही निराशावादी ना म्हणटा. गोंयच्या बाबतींत तरी आशावादी आसा तुमी. उत्तर गोवा आनी साऊथ गोवा आसा. आशावादी आसा. गोव्याच्या बाबतींत आसा. गोंयच्या जनतेचेर विश्वास आसा. आनी जेन्ना फाल्यांची निवडणुकी जातली जाल्यार गोव्यांतले 2च खासदार दिल्लीक पावतले. म्हाका अशें दिसता की कदाचित धरुया हो ट्रेंड जर उरलो तर भाजपा परत सत्तेर येतलो. पण त्या सत्तेक सुद्धा उबो रावन ताकदीन उत्तर दिणारो किंवा देशाची भूमिका मांडणारो प्रतिनिधी गोव्यांतल्यान वचपाक जाय. तो मागीर विश्वनाथ नेने आसूं येत किंवा आमचे मित्र आसूं येत. आमी म्हणटा ती खलपभाई आसूं ते तुमचें मत जालें. कोणी आसूं येतात हो मांडपी थंय आसपाक जाय. करेक्ट. हे म्हाजें म्हणणें आसा की लोकशाहीन एक जरी खासदार थंय बसलो वचून म्हाका आठवण येता ती 1980 साला पासून 90 साला पर्यंत म्हजे कडल्यान जें कितें कार्य गोव्यातल्या विधानसभेन घडलें तेचे बद्दलचो म्हाका एक आनंद आसा. गर्व ना. समाधान आसा की एकलो रावून सुद्दां तुजें सरकारा कडल्यान भुमिका बदलून घेवंक शकता तूं. असो प्रकार सुद्दां त्या लोकसभेन आसपाक जाय. तरच हे देशाक फुडें भवितव्य आसतलें. नाल्यार सगळे गेले बसले वचून आनी काडले दीस काडले ना. ह्या रिजल्टान आनी एक गजाल दिश्टी पडटा की फॉर एग्जाम्पल आमी मध्य प्रदेश पळयत जाल्यार शिवराज सिंग चौहान हांणी ज्यो एक वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां खातीर दिल्यो त्याचो खंय तरी एक इम्पॅक्ट मतदानाच्या ह्या पॅटर्न म्हणजे निकाल आमी पळयत जाल्यार तो दिश्टी पडटा. सो लोक फक्त तुमी बाई म्हणटा की विचारधारा आसपाक जाय, डावे उजवे हे पळोवपाक जाय, पूण तशें आमकां जातना दिश्टी पडना. लोक फक्त त्यो स्किमी आनी ते हे अशें तेकाच बळी पडटा अशें दिसता सर तुमकां. डावे उजवे ही फक्त वैचारीक पातळीचेर उलोवपाचें जाता. बीजेपी जाणा केन्ना खंयचें कितें करपा तें खंयचो स्ट्रोक केन्ना मारपाचो बीजेपी सारकें जाणा. आतां तांणी फाटल्या फावटी EWS स्कीम केल्ली लोकसभा इलेक्शनाक त्याचो खूब परिणाम जालो. अशें ते स्कीम वेगळे करता. आतां तांणी मध्य प्रदेशांत शिवराज चौहानान केली ती योग्य टायमार केली आनी ताचो फायदो जालो. कारण 3-4 म्हयन्या पयलीं वारें आशिल्लें तें काँग्रेसीच्या बाजून दिसतालें. तांणी 3-4 म्हयने चेंज केलें. सो दे कॅन डू दॅट. पूण तांचें एक प्लॅनिंग आसता एक कशें प्लॅनिंग करपाचें. हय आनी तेजें संघटन कौशल्य आमी मान्य करपा जाय. कोणी आसूं काँग्रेसवाल्यान तो मान्य करपा जाय की काँग्रेस आनी BJP संघटन कौशल्य म्हणजे गोश्ट आसा न्ही तातूंत बरोच फरक दिसता. तांचें प्लॅनिंग चालू आतां तांचें सावथ गोवाचें पळय प्लॅनिंग चालू आसा. सावथ गोवा मातसो डिफिकल्ट हांगा दिसता. सामकें थरो प्लॅनिंग जालो फोकस केला ते याद आसतात. तशें वेळेस काँग्रेसी दिसना. काँग्रेस म्हणटा आसा ग्रांटेड धरतात ते लोकांक ग्रांटेड धरता. लोक तितले ग्रांटेड ना आतां. ही एक सॉरी एक गैरसमजूत एक खानबी तंबू आणि अनेक खांबू तांबू
ह्याच्यामधलो एक फरक फरक लक्षात आसा. दवरुया लक्षात दवरुया तो तुमचो भितर successful कितें जायना जेन्ना नाही. एक कमी तांबो जेन्ना जाता तेव्हा हम करे सो कायदा हो प्रकार थंय येता असो चूप काँग्रेसीच्या अशें बाबतींतूय जाता. उलयतात लोक कारण ना, जायना. मनमोहन सिंग काँग्रेसीन जेन्ना जायना. पंतप्रधान आशिल्ले तेन्ना हय. सगळे सरकार कोण चलयताले तर सोनिया गांधी No, no, म्हणटात ते हे फक्त चुकीचें. नांवापुरते अशें जाताले. तशें म्हणटाले लोक बरोबर. ही अशा प्रकारची टिका करताले विरोधी पक्ष आणि कांय अंशी लोकांक ते खरें दिसतालें पण तसो प्रकार ना. हांवें मान्य करूंक जाय की सोनिया गांधीक जरी काँग्रेसवाले सगळे म्हणटाले की तीच लिडर जावपाक जाय पण तेणी सत्ता 10 वर्सां दिली न्ही हाच्या कडेन मनमोहन सिंग पण ते कडेन कशें दिली जालें? आनी मनमोहन सिंगान जे केलां विशेषतः जी भारतीय अर्थवेवस्थेक जी बळकटी दिली ती कोणी सोनिया गांधीन दिल्या तिच्या विचारांत तो इकॉनॉमिस्ट बरो आशिल्लो. तो अत्यंत म्हत्वाचो म्हणजे निर्णय घेवपाची फ्रीडम आशिल्ली अशें फ्रीडम आशिल्ली आणि काँग्रेसचे नेतृत्व म्हाजो तरी अनुभव आसा की ते आपलो विचार दाबून धरिना. करा उलयात तुमी कशें कितें कित्याक राहुल गांधी कडेन राजीव गांधी कडेन सोनिया गांधी कडेन इंदिरा गांधी पर्यंत सुद्धा म्हजो अनुभव किंवा संबंध अनेक प्रकारे घडला. विचार अशें तुजेर तो दाबूंक जाय असो प्रकार केन्नाच घडूंक ना. नाजाल्यार पळयात तुमी न्ही हे देशाची जी उन्नती जायत गेली ती मागीर प्रत्येक म्हणटालो की हांव वस्तूकूच इतलें जालें म्हणून ओके जालां आसतलें पण त्या पयलीं ही खुर्चीच उबी कोणें केली कशी जाली एकल्यान केली ना ताका 10 हात लागले उबे करपाक. मागीर कोण तरी राजा जावन थंय वयर एकलो कोण तरी बसला वयर आनी तो म्हणटा आनीक आपण फुडें व्हरतलो म्हणून. सो सिकंदरची खबर मागीर ती. सो ह्या 5 राज्यांचो निकाल जे आतां चित्र स्पश्ट जायत येयल्या 3 राज्यां ही भाजपा वटेन लोकांनी स्पश्ट कौल दिला अशें दिसता आनी एक राज्य जें आसा तें काँग्रेसी कडेन येयला. आमचो वेळ सोंपत येयला. एक बारीकशे एनालिसीस आमी जर केलें जाल्यार अशें दिश्टी पडटा की भाजप खंय तरी प्लॅनिंग करपा खातीर संघटन बळकट करून आनी जंय चुको जाल्या त्यो शॉर्ट टायमा भितर सुदारून लोकां मदीं एक नवी इमेज तयार करपाक खंय तरी भाजपाक यश आयलें. फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेशा सारके सर तुमी जें म्हटलें की तेंच्यांनी क्वीक प्लॅनिंग केलें रोखडी पावलां उखल्लीं आनी खंय तरी काँग्रेस वटेन वारें आहलें ते भाजपच्या आयज थंय सरकार स्थापन जाता. सो दुसरे वटेन काँग्रेस जें सदांच आयज पर्यंत जें जालां राहुल गांधी हांच्या नेतृत्वाचेर परत एकदा प्रश्नचिन्ह ह्या निमतान उबें जालां. भाई म्हणटा की जातलें फुडें 2024 आमकां यश मेळटलें पूण त्यो फुडल्यो गजाली जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी मानपाक शकता पूण सद्या तरी तशें कांय जातना आमकां दिश्टी पडना. लास्ट कमेंट तुमचो दोगांचोय म्हाका ह्या 5 राज्यांच्या 4 राज्यांचो आज निकाल जाला. तुमी कितें म्हणटा की भाजपाक तुमी कितें सांगशात किंवा काँग्रेसीक तुमचो सल्लो कितें आनी मागीर भाई कडेन या. भाजप सद्या ड्रायव्हर सिटार आसा. कित्याक हांवें सांगलें कर्नाटकान तांचो सामको धूप जालो तातूंत ते शिकले आनी तांणी मध्य प्रदेश हाडलो बरोबर जो हातान नाशिल्लो. म्हणजे ही गोश्ट आतां काँग्रेसीन शिकपा जाय. भाई आमचे आतां काँग्रेसी लिडर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम गोवा गोंयच्यानच सुरू करुया. आमी मध्य प्रदेश राजस्थान बी काय पावचूं शकना. हातूंत एक धडो घेवपाक जाय तांणी. आतां जें कितें डिफ्युजन आसा पार्टीन दॅट शूड बी डिजॉल्व. ते डिजॉल्व करपाक जाय. ताका ती भाईन फुडाकार घेवन भाईन आतां सांगलां हांवूय आशावादी आसा. बरोबर होप फॉर द बेस्ट प्रिपेर फॉर द वर्स्ट. बरोबर पूण तुमी वायटाची तयारी दवरात आशा बऱ्याची करात. तर इंग्लिशीन म्हण आसा तशें जर करशात जाल्यार कदाचित फ्युचर तुमचें आसूं शकता. पण भाई लेट अस स्टार्ट फ्रॉम यू. तुमच्या पासून सुरू करुया आनी बरो रिजल्ट मेळटलो अशी आमी आशा दवरुया. तुमी कितें सांगशात ह्या 4 फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू. तुम्ही माझ्या बद्दलची इतकी बरी दोघांनी तुम्ही जे विचार मांडले त्याबद्दलचे उपकार तुमचे आवडटा. सुरवातीकच सांगलें हांवें एक जो जिंकून आयला ताचें अभिनंदन आमी करता. भाजपचें अभिनंदन हांव अगदी खुल्या मनान करता. कोणें मागीर काँग्रेसवाले म्हाका जाय कितले तेजे चिंतोळे ते आसून जावं काय करना पण तांचें अभिनंदन जिंकून आयले. तांचो पराभव जाला ताणें आत्मचिंतन करपाक जाय. काँग्रेसचो थंय पराभव जालो न्ही आत्मचिंतन करपाक जाय. जसो तेलंगणान काँग्रेस येता आनी KCR पडटा तसो KCRाक सुद्दां फाटीं बसून विचार करचो पडटलो. इतलें करून आपण पडलो रे कित्याक काय म्हणून. तोच प्रकार छत्तीसगड तोच प्रकार मध्य प्रदेश तोच प्रकार राजस्थान आनी ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान गोव्या पुरतो विचार केलो तर गोंयच्या काँग्रेस पक्षान गोंयच्या सगळ्या विरोधी पक्षांनी खंय तरी बसचें विचार मंथन आनी जाय कितें आपणाक एके वटेन एक मोठी भिंत उबी आसा भाजपच्या दरम्यान देशभर ते राज्य करता सुद्दां विचार केलो जाल्यार आनी दुसरे वटेन 4 ठिकाणी 5 ठिकाणी जाल्यार एक फुरलेलो असो विरोधी पक्ष आसा. ते एकठांय येत बरोबर बसतीत तर हें काम
कठीण आसा अशें ते म्हाका येवपूच दिसता. खूप कठीण असं अशें भाई दिसता. येयले जाल्यार बरेंच जालें पूण ते पयलीं येवपाक जाय. सो ह्या प्रयत्न करणे परमेश्वर म्हणटा बरोबर. सो आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळी भितर मिलिंद माडगूज सरानूय बरे तरेन विश्लेशण केलें. ह्या 5 राज्यां पैकी 4 राज्यांचो निकाल आयज जालो आनी तेचेर आमी आमच्या कुवती प्रमाण एक उलोवपाचें काम केलें. दुसरे वटेन भाई सारके एक दिग्गज गल्ली ते दिल्ली पर्यंत राजकीय नेतृत्व केल्ले अशे मनीस तांणीय आपले विचार मांडले. तुमी दोगूय मानेस्त आमच्या ह्या स्टुडियो भितर आयले, आमकां वेळ दिलो आनी एक बरी अशी चर्चा आमी करपाचो हांगासर प्रयत्न केलो. देव बरें करूं तुमकां दोगांकूय आनी परतूय आमी अशें केन्ना मेळचे उलोवचे अशें तुमचे कडेन मागता आनी आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.